सोशल मीडिया हाली एक असो प्लॅटफॉर्म जाला जंय दिसपट्ट्यो गजाली धरून ते राजकारण समाजकारण सारकिल्ले विशय सहज दिश्टी पडटा। आयज तरणाटे जेन-झी ह्या माध्यमा कडेन खूब लागीं आसात। समाजा कडेन जुळपाचें हें म्हत्वाचें माध्यम जालां। म्हणूनच तर जेन्ना तरणाट्यां कडेन आपले मत विचार पावोवपाक दिसले तर रील काडून प्रधानमंत्र्यांनी आयच्या पिळये कडेन जुळपाचो यत्न केलो आनी ताका बरो प्रतिसादूय मेळ्ळो। ना म्हळें तरी सोशल मिडियार जावपी चर्चेक आयज बरीच वेटेज आसा। वेंचणुको लागीं पावल्यात। वेंचणुको ह्याच वर्सा जातल्यो काय 2027 हें अजून कांय स्पश्ट ना। जरी वेंचणुकांच्यो तारखो स्पश्ट नासल्यो तरी हें मात इतलेंच खरें आसा, प्रत्येक आमदार तशेंच इत्सूक उमेदवार आपआपल्या परीन आपआपल्या मतदारसंघात कामाक लागल्यात। जरी तिकेट एकट्याकच आसली तरी ह्या रेसींत आजी माजी सगळेच धडपडिल्ले दिसतात। हेंच मतींत घेवन RDX गोवा चॅनलानय सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या कांय दिसांनी एक एक्टिव्हिटी करून पळयली। सुरवेक हातूंत वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाची तिकेट कोणाक मेळची अशी लोकांक दिसता असो पोल करून पळयलो। हातूंत आमी प्रामुख्यान हळदोणा, फोंड्यां, कुडचड्यां, पेडण्यां, मांद्र्यां, म्हापशां, कळंगूट आनी सावड्ड्या हे मतदारसंघ घेतिल्ले। हाका सोशल मिडिया माध्यमाचेर बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। लोकांनी कमेंटांनी आपली पसंती खंयच्या उमेदवाराक ती दाखयली। कांय जाणांनी तर कोण उमेदवार आसचो आनी कित्याक आसचो हाचेरूय कमेंटांनी चर्चा केली। कांय मतदारसंघांनी आसा त्या सद्याच्या उमेदवाराक पसंती दिसली तर कांय कडेन इत्सूक उमेदवारांक पसंती दिसली। कांय कडेन तर लोकांचें मत तिसरेंच आशिल्लें पळोवपाक मेळ्ळें। तर थोड्यांच्या मता प्रमाण पक्ष खंयचोय आसलो तरी काम करपी मनशाक तेंको आसतलो अशें मत दिसून आयलें। दर मतदारसंघात वेगवेगळो प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो। खूब कडेन पोरण्या आमदाराक काय नव्या इत्सुकांक चड आवड पळोवपाक मेळ्ळी। खरें हे पोस्टर अशेंच सहज घातिल्ले आनी हे फक्त सोशल मिडियाचेर घातिल्ले। हाका मेळिल्लो प्रतिसाद कितलो बरोबर आसा ताचेर आमी टिप्पणी करपाक शकना। हे पोस्टर घालपाचो प्रामाणीक यत्न आशिल्लो फक्त डिस्कशन चर्चा जावची म्हण। आनी सुरवेक BJPच उमेदवार घेवपाचें कारण म्हळ्यार आयच्या डेटीन ज्या मतदारसंघात सत्ताधारी पक्षाचो उमेदवार आसा त्या मतदारसंघांत सत्ताधारीच पक्षांतले इत्सूक उमेदवार काम करतना दिसपाक लागल्यात। तशेंच वेंचणूक लडोवपाची तयारी दाखयता। आतां एक खरें ही फक्त एक्टिव्हिटी आशिल्ली। तशेंच ह्या पोस्टरांचेर जाल्ल्या चर्चे वेल्यान कोणाक तिकेट मेळटली काय ना हें हांगा थारपाक शकना। हाच्या फाटलो प्रामाणीक हेतू आशिल्लो फक्त लोक कितले इंटरॅक्ट जाता तें पळोवपाक। हेंवूय तितलेंच खरें आसा, लोक सांगता म्हण कोणाक तिकेट दिवप हें पक्ष थारायना, तांची आपली प्रक्रिया आसता। ही सर्वे BJP पुरतीच सुरवेक मर्यादीत दवरिल्ली, कारण सिटींग MLA आसतना पक्षांत इत्सूक उमेदवारूय बरेच दिश्टी पडटा। मागीर हाका मेळपी प्रतिसाद पळोवन ह्या एक्टिव्हिटीन कांय मतदारसंघ अशेय घेतले जंय खुबशे इत्सूक उमेदवार आसात। हातूंत कोणाक काँग्रेसीची तिकेट मेळची अशी लोकांक दिसता काय म्हण होवूय प्रस्न मांडून पळयलो। हातूंत नावेली म्हापशा मतदारसंघात पोल करून पळयलो। हाकाय बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो। सोशल मिडिया कडेन तरणाटे जुळिल्ले आसता, मात हाचो अर्थ हांगा जसो प्रतिसाद मेळ्ळा तशेंच जातलें अशेंय म्हणपाक शकना, कारण निमाणे कडेन सोशल मिडियार डिस्कशन करप्यांत आनी भायर सरून प्रत्यक्षांत मत मारप्यां मदीं आयजूय अंतर आसा। चर्चेत भाग घेवपी सगळेच मनीस वेंचणुकेंत भाग घेताच अशें ना, म्हण हें आजूच चित्र स्पश्ट जाता अशेंय ना, कारण अजुनूय वेंचणुको केन्ना त्यो थारूना। कारण वेंचणुको लागीं पावता म्हळ्यार मतदार वेगवेगळ्या पॅरामिटरान विचार करता। कोण आमदार पळयता, कोण पक्ष पळयता, कोण उमेदवाराचें काम पळयता, कोण खंय गर्दी तेंको चड तें पळयता, तर कोण ऐन वेळार कोणाक निवडप हें थारायता। हो यत्न आशिल्लो चर्चा जावपा खातीर आनी हाका बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। हाचेर चर्चाय जाली। ह्या पोलाचो निश्कर्श तुमचेर सोंपयता। हातूंत कोणाक तिकेट मेळटली काय ना हें थारपाक शकना, मात लोकांची मतां जाणून घेवपाक मेळ्ळी। ह्या विशीं तुमचे विचार ह्या व्हिडिओचेर कमेंट करून कळयात। तुमकां RDX गोवा चॅनलाच्या युट्यूबार, फेसबुकार, इंस्टाग्रामार पळोवपाक मेळटलें। तशेंच नव्या घडामोडी खातीर आमचे कडेन जुळून रावपाक चॅनल सबस्क्रायब, लायक, शेअर करात। तुमी आमचे ॲप स्टोर, प्ले स्टोर तशेंच स्मार्ट TV ॲप डावनलोड करून तुमी 24 वरां चॅनला कडेन कनेक्ट रावपाक शकतात। पळयत रावात RDX गोवा। देव बरें करूं।